Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मोपा लिंक रोडाविषयी सुनावणी दिताना पंचायत संचालनालयान मूळ मुद्दोच लक्षात घेवंक ना म्हूण याचिकादाराचो दावो. आता हायकोर्टात वचपाची तयारी. ह्या जजमेंट वाचल्या उपरांत कळटा की स्टॉप वर्क ऑर्डर आम्ही जाणून बुजून इश्यू केला असो ताजो अर्थ काढला आणि तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट ताजो पब्लीक इंटरेस्ट एट लार्ज आसा असो ताजो अर्थ काढून आमची ही एकंदर स्टॉप वर्क नोटीस जी आसा ती ज्युरिस्डिक्शनाच्या भायर वचून पंचायतीन ती इश्यू केला असो संदर्भ अशें ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल डायरेक्टरान आपल्या जजमेंटान दिला. ह्या सगळ्या गजालीक आमी चॅलेंज करपाची गरज आसा आणि ते करतले, कारण पंचायतीक इतलोय पावर आसा काय ना की एखादें काम जर चल्लां त्या कामाची चवकशी करप आणि त्या चवकशी करून त्या कामा संदर्भातली डिटेल माहिती पंचायतीक सादर करची, इतलीच अपेक्षा पंचायतीन अशोका बिल्डकॉमा कडेन दवरिल्ली आणि त्या अनुषंगान ही नोटीस इश्यू जाल्ली. त्या नोटीसीक तांच्यांनी चॅलेंज करून ती नोटीस सॅटिस्फायड केली. सो ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करून आमी ह्या जजमेंटाक चॅलेंज करपाचो निर्णय घेतलो. मजगती मोपा लिंक रोडाचो इश्यू घेवन दोग जाण पुणे एनजीटीन पावले. एनजीटीन केस दाखल केली. जे कायद्याचे उल्लंघन केलां, जे वायलेशन केलां ते एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवंक ना आनी हो मुद्दो घेवन लक्ष्मण नारायण रावल आणि संदीप कांबळी जे अफेक्टेड लोक आसात ते एनजीटीन तांणी आतां एक एप्लिकेशन फायल केल्या आणि एप्लिकेशनान तांणी मागलां की ह्या कामाचेर इमिजिएट स्टे दिवची, कित्याक तांचे कडेन पर्यावरणाचे हें ना, परमिशन ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी ही आतां केस फायल जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सावयो डायस.